गोवा डेरीन परत एक फावट लॉसान. हे खेप आंकडो 4 कोटी वयर पावला. फिक्स डिपॉझिटांचो इंट्रस्ट दाखोवन पासून प्रॉफिट मॅन्युप्युलेट करपाचे हे खेपे तरी शक्य ना. गोवा डेरीच्या 2016-17च्या वर्सुकी रिपोर्टान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. डेरीची आम सभा ब्रेस्तारा तर डेरीच्या बोर्डाच्या कारभाराचो पंचनामो जावपाची शक्यताय आसा. गोवा डेरी परत एक फावट लॉसान. हे खेप डेरीन उलटे परफॉर्मन्साचे सगळे रिकॉर्ड मोडल्यात. प्रुडंटाच्या हाताक डेरीचो वर्सुकी रिपोर्ट लागला. गोवा डेरीच्या बोर्डाचो मिसमॅनेजमेंट बॅलन्स शीटान एक्सपोज. हे खेप डेरीचो ऑडिट वर्साचो टर्नओव्हर सुमार 153 कोटी. कॅटल फीड बिझनेसाचो लॉस सुमार 5 कोटी. डेप्रिसिएशन आनी बाकीचो खर्च काडून लॉस 4.5 कोटीक तेंकता. 2015 डेरीक फिक्स डिपॉझिटांतल्यान 74,79,000 जाल्यार 2016-17 93,96,000 इंट्रस्ट आयला. आदल्या वर्सा परस सुमार 19 लाख चड. बाकीच्या कडल्यान 61,000 एक्स्ट्रा येणावळ. 2015-16 गोवा डेरीचो लॉस 1,90,000 जाल्यार 2016-17 4,30,05,019 म्हणजे 4,28,14,000. गोवा डेरी प्रोफेशनली मॅनेज जायना हाचो आनी एक पुरावो. डेरी आनी कॅटल फिडाचो बिझनेस लॉसान एफडीच्या इंट्रस्टाचे प्रॉफिट दाखोवपाचे मॅन्युप्युलेशन डेरी इतली वर्सां करताली. आंकड्यांचे घोडके करूनय लॉस आटापा येना. प्रुडंटान हे पयलीं डेरीचे बॅलन्स शीट एक्सपोज केला. आतां नजर ब्रेस्तारचे आम सभेचेर. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस. वादग्रस्त आनी वजनदार फिशरी संचालक शमिला मोंतेरोक निमाणे ट्रान्सफर मारली. आता फिशरी संचालकाचो एडिशनल चार्ज फिशरीज सेक्रेटरीक दिला. नुस्तेमारांक RFID कार्डां वांटपाचे प्रकरणांत स्कॅमाचो वास आयिल्ल्यान नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालेकरान शमिला मोंतेरोक निलंबीत करून तिचे कारकिर्दीन दिल्ले RFID कंत्राटाची चौकशी करची म्हूण शिफारस केल्ली. विधानसभेन चर्चिलान इशू काडिल्ले. चौकशीची सध्या सरकारी पावण्यार कांयच जागमाग ना. सध्या तिका फक्त ट्रान्सफर मारल्या. TCP कायदो खुट्याळाक लावन बाणावले एक कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट येता म्हूण बाणावलेकारांचो बोवाळ पडला. थंय पयलींच रस्तो अशीर आनी तातूंत मोठे मोठे ट्रक रमरमीत यो वच करतात. इन्स्पेक्शन मागल्यार पंचायत कितें तरी भलतेंच सांगता. सायड इन्स्पेक्शन जाय मेरेन काम बंद दवरचें म्हूण लोकांनी नेट धरला. लोकांक एक डावट आहा जालो की कन्स्ट्रक्शन चलताले पूण कोण मुस्लीम येता ही कोण आनी कितें येता कोण रस्तो व्हडले ट्रक येताय आनी ते सेटबॅक सारके रोड सारको ना आनी ते कित कन्स्ट्रक्शन कित काटाय ते तांकां डावट दिसलो. ते मागीर म्हाका आपयनालो हिंगा. म्हाका थिंगा फायल दाखयता रो बांगलोज म्हूण. सद्याक म्हळ्यार आतां ताका ऑलरेडी लायसन्स दिलो आहा आनी जरी तर ते कितें रॉंग आहा जाल्यार म्हाका ऑक्युपन्सी टायमाक घडये म्हाका कळटलें. ते खरें जेन्ना हांव पंचायती इन्स्पेक्शनाक येवपा लागून हांव थिंगा गेल्यार सरपंच आपण इन्स्पेक्शनाक येयना. कित्याक येयना? हांवें म्हळें कित्याक येयना? ताका ओनरा ही नोटीस सर्व जाल ना आनी देखून आपण ते भितर सरोंक जायना. हांवें म्हळें नोटीस सर्व जाला म्हाका सर्व जाल्यार ताका सर्व जाला आनी नोटीस ताका सर्व जाल ना जाल्यार म्हाका इन्फॉर्म कित्याक केलें ना? ते 3 डेजान इन्स्पेक्शन येताय न्हू तेतून काम बंद दवरपाचें. 3 डेज देखून ते फ्रायडे दिले जाल्यार टायमींग काम बंद दवरपाचें. आतां म्हणजे आमकां मेन प्रॉब्लेम जाता आमगे भुरगे हे रस्त्यार भोंवताय. सायन्सा मातशें टायम मेळटा इस्कुलासून ट्युशनासून खेळपा प्रॉब्लेम जाता. भुरग्यांक भोंवो मेळना. तेंगे ट्रक येताय आनी बराबर येताय 3-4 ट्रक बराबर येताय. जेन्ना आमी रिजनल प्लॅनार पळयतात जाल्यार हो रस्तोच ना रिजनल प्लॅनार. पयली गजाल. आनी दुसरें म्हणटा ते तुमी सगळे जाणात हायकोर्टाचे 3-4 ऑर्डरी आसात. चीफ मिनिस्टर पर्रीकरान स्वता सायन करून आमचे कुडतरेक प्रोजेक्टार बरयला की रस्तो ना जाल्यार प्रोजेक्टा एप्रुवल दिवप ना, टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर दिवप ना. तरी आसतना TCPन कायदो मोडून हांगा क्लियरन्स दिला आनी पंचायतींनी दोळे धापून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला आनी हे सामके कायद्याचे भायर. कितें प्रॉब्लेम कितें आसा? प्रॉब्लेम ते कन्स्ट्रक्शन तेजे चडशें कांय ना लिगली. आमचो प्लॅन बी काण हाडला आनी तेजेर कांय ना. आनी हो रोड 6 मीटर ना ते प्लॅनान दाखयले ते भाशेन आनी तो ना. आनी तेका लागून आतां मुखार सोल्यार तो फ्युचराक हो रोड आमगे आतां डॅमेज जाला. प्रोजेक्ट कितें येता थंय? विलास अकॉर्डिंग टू प्लॅन द विला दाखयला म्हळ्यार त्या विला म्हाजी कन्वर्ट करून जायतें जाता. तेका लागून आमी आतां बिगिनींग स्टेप घेताय. हिंगा तेंगे तेम कांय रेडी केलें ना. टॉयलेट ते आमगे शेतां इन टॉयलेट कोताय
तांकां सारकें हायजीन कांय केलें ना, गार्बेज सेग्रिगेशन तेम केलें ना, कांय केलें ना. सगळे आणटींग रावता आनी लोकांक आमकां हे त्रास जाताय जायते, कित्याक ते सगळे भायले ते हिंगा न्हू लेबर आहाय ते. मडगांव सेशन्स कोर्टान डॉक्टर विजयराज देसायाचो जामीन अर्ज 6वे फावट भायर मारलो. डॉक्टर विजयराजाचेर जून 2011 बायल डॉक्टर अर्चना देसायाचो खून केला म्हूण आरोप आसा. सध्या ताची कोर्टान ट्रायल चल्ल्या आनी तो जेलीन आसा. मडगांवच्या डॉक्टर अर्चनाची बॉडी सावंतवाडी एका पुला पोंदा मेळिल्ली. 2 वर्सां पुलिसांनी तपास केल्या उपरांत 2013 ही केस CBIक दिल्ली. घेऊया एक ब्रेक.